भाजपाक हलोवपा खातीर आप युती करपाक तयार आसा. सगळ्या विरोधी पक्षांनी एकठांय येवपाक जाय अशें आमच्या पक्ष फुडाऱ्यांनी सातत्यान सांगिल्लें आसा, अशा वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वा सांगता. विरोधी पक्षां मदली युती विशींची चर्चा बेगिनात बेगीन जावपाक जाय अशें मत आमदार सिल्वा हांणी उक्तायलां. आयकात. गिरीश चोडणकरान एक स्टेटमेंट केल्लो आसा आनी ताणें म्हणिल्लें आसा बीजेपीक डिफीट करपा लागून आमी सगळे पार्ट्यांक अलायन्स करपाक रेडी आसात फुडल्या इलेक्शना खातीर. सो तुमी आम आदमीचे एमएलए कशें पळयता हें गिरीशाले? आमच्या पार्टी प्रेसिडेंटान ऑलरेडी क्लॅरिफाय केल्लें जायते पार्टी प्रेसूय दिल्लें आहा. आम आदमी पार्टी गोंयचे पासत बीजेपी हारोवपाक आमी एकठांय जावपाक रेडी आहा. काँग्रेसा लागीं खंयच्या पार्टीला सगळ्या पार्टीला आमी एग्री आहाय. टॉक स्टार्ट जावपाक जाय आनी आमी जेन्ना MP इलेक्शन जाल्लें तशें करून आमी कमिटी काडली सगळ्या पार्टीची अलायन्स मिटींग जाताली आनी तेन्ना आमी सगळे एकठांय जावन आमी सावथ गोवा जिखलेले सगळे एकठांय जावन. तेजे भाशेन आमी 100% रेडी आहाय आम आदमी पार्टी अलायन्स करपाक आनी BJP हारोवपाक.